MGSB प्रस्तुती आमगेल वासरी आणि रांदप कोर्च सुलभ हाचे आईची संचिकेक हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आज आमगेल ओटास शिल्पा भट. आज आमकां कसं डिश करून दाखयता शिल्पा? आज हांव एक उब्बटी करून दाखयता. वाव, उब्बटी म्हळ्यार एक गोडशी खाण न्हू? गोडशें खाण. सो गोडशी खाण म्हणले कडले आमकां उडगास येता आनी मुनवार सेलिब्रेशन्स आमगेले फंक्शन्स तातूंत आमकां तोंड गोड करता जाल्यार तसले एक विशय जावपाक जाता. सो गोडशे आमी मस्त आयकल्याचे मडगणे दूध पाक वसल पुरे मस्त आमी कॉमनली जावन करचे आयटम. सो आज तुमी आमकां कसं करून दाखयता सर? ते कसं आसा उब्बटी तूं खेळलेलें आसा? उब्बटी, चण्या दाळी उब्बटी आनी काय होळी गा म्हणून ते हाचे नारळाचे आनी खोवा घालून उब्बटी पुरे खाल्लेले आसा. आज हांव करूं वता केळ्याचे उब्बटी. नेंद्रबाळे केळ्याचे उब्बटी. केळ्याचे उब्बटी? नेंद्रबाळे केळ्याचे उब्बटी. ओ, हांव केळ्याचे हलवो आनी केळ्याचे ते शिरशीर येयलेले म्हणून एक मोरप शेक करून ते पुरयोट लावन आनी खावचे ते पुरा खाला. बट उब्बटी समथींग व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो हे केरळाचे जन पायसालुट पायस पडे गोडशे गोडशेलुट हे मिक्स करून खाता. उब्बಟ್ಟು पायस म्हणून ಊಟ म्हणून पुरा उब्बटी उब्बट हे नेंद्रबाळे केळ्याचे उब्बटी म्हणून त्याची एक डिफरंट जाता. हे तांणी युजली फेस्टिवल्स हाका नाजाल्यार वर्ल्डीके एंड तरी गोडशेलुट हे मिक्स करून खावचे आसा. थोडी हे उब्बटी कसं म्हणल्यार मस्त गोड आहे गोडसा आनी उण कोर न्हू पण ते पायसालुट खावचे न्हू. पायसा ऑलरेडी गोड आसा तशी. सो ते पायसा भितर बुडोवन आमी खावची तसली उब्बटी. सो व्हेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी आसा. आतां कसं पुरो जावपा तूं खावचे खातीर? आतां जावपा जाल्यार इंग्रिडियंट्स हांव सांगता. ओके. केळ्याचे उब्बटीक जावपा जाल्यार इंग्रिडियंट्स मैदा एक 3 कप्स जावका. 3 कप्स म्हळ्यार हे ಲೆಕ್ಕಾರ कप जावका. तसन 3 कप्स मैदा जावका. हे कल्लोचाके जावका मागीर लावचाके लावन लट्टूक जावका. मागीर सोय इतलो नाका. सोय एक 2 स्पून्स पुरो. इतले कल्ला म्हूण मात्र 2 स्पून्स सोय पुरो. मागीर तूप जावका. तूप एक 2 स्पून्स. मागीर एळू जावका. एक 2 एळू पिट्ट केलेले जावका. मागीर थोडे मीठ. साखर जावका. साखर एक 1/2 कप साखर जावका. मागीर उद्दा. मागीर हांगेले मेन नेंद्रबाळे केळे. सो पिकले जावका. मस्त पिकल नाका. हे हद असूचे जावका. मस्त पिकल हे नाका हरवे जावचे ना. जे हदच ते हांगा चिकेक धाट आसका कन्सिस्टन्सी ते पीठ करतेरी. ओके. आनी हांगा करचे कशी म्हूण पळया. सो इंग्रिडियंट्स पळोवन म्हाका एक भारी हेल्दी आनी लायक रेसिपी म्हणून दिसता सर. गोड करूंक तोंड. आतां म्हाका हें पळोवन एक शायरी उडगास येयल्या मनांतू. ते कसं म्हळ्यार आमगेल वसरीन तूं करूंक आस आमगेल्या रेसिपीसाच अट्टी. आमगेल वसरीन तूं करूंक आमगेल्याक आस रेसिपीसाच अट्टी. या शिल्पाल्या शिकुया नेंद्रबाळ केळ्याची उब्बट्टी. सो कशी करची म्हूण आमकां दाखोवन दितवा? ओके. फर्स्ट एक बावळा भितरी उदक बॉयल करचें. उदक कितले? एक 2 कप्स उदक काडला. 2 कप्स उदक काडून उदक फर्स्ट बॉयल केला. उदक समाची त्या बबल्स येऊ ते बॉईल करता. ओके. ते कसं लागतं? ते नेंद्रबाळे केळ्याक सिजोवन काडूंक. सो शिजोवन घेवका. सिजोवन घेवका. हे कुकरान सिजल्यार आसा ते वीर न्हू वता. ते पाय सुशी जाता. तशी आमी एक बावळान बॉयल जावन नंतर जस्ट ते घालचे. 2 मिनिट्स सिजोवचे कुडले काडचे. मस्त सिजोवचे ना. उदक तांचे भितर वचानच जस्ट मेन थिंग. इता म्हणा मागीर उब्बटी म्हणटा ते स्टफ करूं जायना. ते करेक्ट सिजुका. अशी बॉयल जावचे कुडले घालता. कुडले ते एक 2 मिनिट्स भितर ते काण सोडका. एक स्ट्रेनरार जो काडल्यार आनी काही लायक दिसता म्हाका. कशें बॉयल जावका. ते ओगी बॉयल जाता. बॉयल जावन जातरी ताजे नंतर हे घालचे. सो हे केळे विथ साली घालता? विथ साली बॉयल करून घालचे. मागीर काडचे. आतां आमी साली काडटा भितर घालचे तातूंत भितर उदक वचून ते चिकी पायस सो जाता. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट केळे चिजोवचे म्हणून तुमी साली काण घाल नाकाची. तांचे भितर उदक गेली म्हण जाल्यार मागीर लाट्टूचे येना. सो अशीची विथ साली 2 कुडक करून तातूंत घालून सोडची बॉयलिंग. उदक बॉयल जातरी उरले ते घालून येता. जस्ट म्हण आतां जे हरवी सांडवच्याक आसता चिकेन ते
त्याची चिकी एक सॉफ्टनेस मिळते. Softness. हे अशी एक मिक्स करू जायना चिकी टफ असता गट्टी असता चिकी एक सॉफ्ट जाऊ का ते हरवे ते टेस्ट येऊच. सो प्रति एक पॉइंट मस्त इम्पॉर्टंट असं बैशील कडेन बरोवन घेयाची म्हणटा हांव म्हळ्यार असल पुरे केळ्याच विशयान म्हणटाना आमी युजली साली काडून सीदा कोण सोडटाची सो वेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. सो उदक बॉयल जाता तांचे भितर विथ साली केळ घाला. हे अक्का तुम्ही कसं म्हणशे केळसी जोशे आयदना कसं म्हणशे ಗೊತ್ತस केरळात बगड म्हणशे. बगड म्हणजे बगड ते पडगो इज डिफरंट. ओके सो दिस इज Yeah. बगडो म्हळ्यार आमगे मंगळूरात बगडू म्हळ्यार डी मेळटा बगड्या बगड नाही बगडो बगड बगडो ओके तो तुम्हाला कसा आला म्हणशे राईट करेक्ट पुरा डिफरंट आसा तो मुंबईचे डिफरंट Right. एक प्लेस डिफरंट असते आता जस्ट ब्लँच करतो असाचे आमी त्या बनाना केळ्याक उदका उदका भितर घालून ब्लँच करचे आनी सीदा काडून म्हळ्यार जस्ट एक सिजून मेळटा. त्या स्पुनांच्यो काडून एक प्रिक करून जो पळश तसले कसले टेक्निकल्स की एक हांव आतां सांगता 2 to 3 मिनिट्स दवरलाचे 2 to 3 minutes. तो तुम्ही टायम पळयला जाल्यार 2 मिनिट्स दवरल्यार करेक्ट जाता. सो 2 minutes टायम पळोवन दवरका म्हणटा शिल्पा आमकां ते केळ शिजला की ना करेक्ट कुक जाला की ना त्या पर्टिक्युलर रेसिपी खातीर. सो नेंद्रबाळी केळ म्हणटना म्हाका ताजी मस्त न्यूट्रिशन फॅक्ट मना येता. सो मस्त आयर्न कंटेंट चड आसा. एक्झॅक्टली चेडवांक सान चेडवांक हांव आयकल्यार नेंद्रबाळी केळ्याची बोळ येता पळय कोण बोळ खावयताची तांकां मसल्स येता पळय बिल्डअप जावंक शकता. आयर्न कंटेंट चड आसता Immunity प्रोटीन right. इम्युनिटी चड मेळटा. आणि बनाना इटसेल्फ Is very- होल मील म्हणटाची Right. मस्त तुज्यान व्रता दिवस बनाना मान खावन मान हें खावं. आसता तशी बट सगळं ऑल द बनानांदू बेस्ट नेंद्रबाळे केळता म्हळ्यार ताका मस्त न्यूट्रिशन मस्त चड आसा. बट एक विषय कसं म्हणून ताका चिक्की हीट आसा. ओके तर नेंद्रबाळे केळा केन्ना खाता म्हणटा ताजे दूध तशीच कसला पिवपा ते नाल्यार हीट heat चडवा बॉडीची की हीट Okay. चड जाता. सो आणि मागीर केरळांदू मोस्टली हेची खावचे ब्रेकफास्ट आउट टू आता कसं ब्रेकफास्ट आउट टू एक पीस केळा सिजेले नेंद्रबाळे केळ. हे केळा सिजेले म्हणून ताका इझिली अवेलेबल ना मस्त आसा. सो हे केळ्या उबटी म्हळ्यार थंय पुरे केळ्या उबटीच करच की चण्या दाळी उबटी तशी करता चण्या दाळी उबटी करता सोयी येते उबटी ते वे करता. बट हे कसं म्हणून चड आमी ओणमा टायम करतास ओणमा टायम मारी जेवणा उठू चड नेंद्रबाळे केळे उबटी करता. सो ओणम टाइम मारी आनी कशी तसली उबटी म्हळ्यार चढावत जावं ओणम टायमार 4 days जेवण आसा पूण एके दीस एके डिफरंट स्वीट्स Different, करता. right. आता तांदूळ एक डिफरंट variety तांदूळ एक मेळटा. एक डिफरंट जाता आनी हे करता. सो तशें म्हळ्यार आमी कसले चेडवांक कसले एक न्यूट्रिशन फूड Right, घालता right. म्हणजे ते कसले Right, करून तांच्या भितर आनी केळा खावन चड दिवस तांगे तांकां तांकां कळना केळा सिगिना. सो उनो बटी वेग तूप आनी घालता पण चेडू लायक कोण खाताच. सो अशी नेंद्रबाळ केळ्याच्या विंगडाची तुमी उबटी आनी ट्राय करता आसता की नाही हांव आतां बरें करनी एक्सपेरिमेंट मात्र केला. सो ते शिजता आसा ऑलमोस्ट 2 minutes जाल्ले. ओके विंगड कसा पुरा तयार आमी करून दवरयत आणि नेक्स्ट या सिचूच्या टायमार विंगड एक करयात कसं म्हळ्यार एक साना एक साखरे पांग करून दवरयात. साखरे पांग म्हळ्यार मस्त नाका थोडे क्वांटिटी पुरो हांव सांगिल्ले वेरीची एक कितलो आमी क्वांटिटी साखर काडटा ताजे डबल उदक काडून हांगा एक पांग करून दवरया. आनी हे जाता टायमार हांगा एक पांग लेन करया. ते पांगू पांग म्हळ्यार आमी जस्ट थिकनेस म्हळ्यार आतां 1 string 2 string तशी ऐकली आसता तशी हे कसं म्हळ्यार जस्ट ती गुडसानी कितें आसलें मस्त गोड घालना त्या पांग कडचे जस्ट 2 spoon ऑफ पांग. आतां इवन कोणाले घर कडेन आमी मे बी ते करूं सगळं आमी पांग करतास पळय ते आमी त्या स्पून ते जल्दी हांगा घालयात नाजाल्यार हांगा उदक काडून या साखर घाल मिक्स करून जस्ट एक बॉयल करता. छान बॉयलिंग येम जातरी ऑफ केल्यार तांसून 2 spoon काडे. आता हांव ऑलरेडी कोरून दवरलां ते हांव दाखयता. 2 spoons 2 tablespoon साखरे पांगू हांव ऑलरेडी कोरून दवरलां अंदू. ओके लोन दवरून मागीर पीठ ऑफ नेंद्रबाळ केळ्या शिजिल्ले रेडी आसा. आतां ताजे नेक्स्ट आतां आमी फर्स्ट स्टेप फिनिश केला. नेक्स्ट स्टेपाक कसं करचें पळोवया. नेक्स्ट हांगा पीठ कालोवन दवरया. पीठ कालोवच्याक मैदा काडया. सो पूरा मैदा
तीन पुरा कप नाही. म्हळ्यार हा. ओके 3 कप ऑलमोस्ट ते 3 कप मला तांदूळ कुसूचे येता हां ओके तांदूळ मी हांगा एक 2 दुलावणे cups म्हणून म्हणटाची दुलावणे पीठ म्हणून विंगड एक बौला जो कांड म्हणटाची लाटी तन घालची तसले तुम्ही कुसूचे म्हणजे कुसूच पीठ कुसूच पीठ विंगड ओके तांदूळ भितरी उद्दा घाली येता उद्दा शूर मीठ पिठांक घाली येता गोड शिजल्यारी तांदूळ मीठ घालता म्हाका पर्सनली मस्त प्रिती थोडे मीठ शिजले असल्यार ते लायक आनी ते टेस्ट एनहान्स करता सो कितले गट्टी कालोवपाक या गट्टी का लोक आम्ही गट्टी चपाती पीठ असं कशी करता पळय एक्झॅक्टली बट ते चिकी सॉफ्ट असं का नॉट आम्ही मस्त पुरी पिठा तितली गट्टी नाही गट्टी नाही. चपाती पिठावरीची ऑलमोस्ट एक परोठा आनी आमी करता पळय तशीच आहे सो सॉफ्ट आशिल्ली तितले आमकां दोन्ही इक्वल हाजे कन्सिस्टन्सी असल्यार लाटूच्या सुलभ जाता टाइम आस की रेस्टिंग टाइम आस की पीठ करता रे मैदा कर हां रस्टिंग टाइम काय सीधा पळय म्हाका मीठ उद्दा आनी मैदा तितलेच सो मीठ उद्दा आनी मैद घालून शिलपात एक लायक पीठ रेडी करता सर ओके सो हे कलर वायज कशी जाता कलर पळयतना त्या वायटच वय बट त्या केळ्याला येल्लो तांदूळ भितर चिकी दिसता परफेक्टली बॉइल्ड फॉर द रेसिपी करेक्ट म्हळ्यार मस्त ओवर कुक जावन ये पळो का केळें आता मी ते बावळांक घालले ओके फर्स्ट एक हातानाक मॅश करयात ओके स्पून काय नाका हां हातानाची मॅश करून मॅश करयात सो मॅश करता पण हे मस्त पतल जायना पडे जावच्या तर आमी साल काडलेले जाल्यार ते भितर उद्दा वता उद्दा चडल्यार मागीर हांगा हें करूं जायना करेक्ट तांदूळ भितर चूर तूप घे न्ही स्पून चूर तूप घाली आता हां तितलें पुरो हां बरोबर इतलें तूप घालूं करचें आनी हांगेले पांक हांव सांगिल्लें साखरे पांक कोण साखरे पांक कोण कितले घालता तेवे एक 2 स्पून्स नाही 1 स्पून सुद्दां घाली मिक्स करता बरोबर सो गोडसाण तितली पावता इवन तितली नेमके बाळ पावता. केळा भितर आम स्वीटनेस स्वीटनेस आसा सो म्हळ्यार आमी अशी खावची बदला गोडशान घालून खावची न्ही जाल्यार ती मस्त स्वीट अगत्य ना नाल्यार ती उब्बटी मस्त स्वीट येना न्हय आमी आतां धाली उब्बटी खात जाल्यार ताका मस्त स्वीट sweet करनी ना. मस्त स्वीट केला ते लायक जायना ओके न्ही जाल्यार एक स्पून Enough. टू टेस्ट म्हणटा अगत्य taste. असल्यार आनी ते चड घाले जाल्यार एक हाफ स्पून घाली घाले आता हॉट स्पून काडला चिके 3 स्पून जाल्यार 2 स्पून करेक्ट घाली आता हॉट स्पून सो 1.5 सो कंप्लीटली मॅश करून घेऊ का ते केळे आमी नाल्यार ते लाटी तर मस्त कष्ट जावना आनी चिक्के सोय सोय चिके म्हळ्यार 2 स्पून्स सोय हे सोय म्हळ्यार हे सोयची पिट्ट केलेली सोय ओके सोय काढून मिक्सी रोपास एक So, ग्राइंड हडहड, हडहड पीस जावन Okay. तशी पावडर्ड सोय असो सोय लेंगला पडला लायक येता माशिनेला ऑलरेडी एक डेझर्ट रेडी जाला अशें फील जाता स्टफिंग इट सेल्फ लायक Stuffing, right. कोरमोळ येता सर एक स्पून लगीन हे घाल कसं ते म्हळ्यार हें न्ही सोय ओके ओ सो सोय घालतना ते पुराय उदकांश तांदूळ घेता तांदूळ घेतोस लायक एक गट्टी मिक्सचर जाला स्टफिंगाक आणि चूर ಏಳು म्हळ्यार ते परमळ हाकतील Crushed क्रश्ड काटम चूर घालता परमळ येता भितर एक फ्लेवर येतास फ्लेवर आता एक परमळ येतास हलव्याचे ऑलरेडी हलव्याचे परमळ येतास लायक फ्लेवर्स फील जाते सर झालं ओके सो दिस इज द स्टफिंग राइट स्टफिंग इतले येतास स्टफिंग सो Stuffing शिजेलेले ready केळे जाला. वय शिजेलेले केळे काणू आमी ते एक बाउला घेवन मॅश केले समाची हातान मागीर तांतू सिरप शुगर सिरप घाले तूप ಏಳು आनी सोय घालून समा ते मिक्स करून घेतले ते अशी धरताना एक बॉल शी फॉर्म करूक Form जावचे करूक. तितले सॉलिड जावका सोय तशी पिट्ट करून घाल का पावडर करून घाल ओके ओके आणि हांगा पीठ लाटून काडले फस्ट थोडे पीठ हेजेर घालता ओके
सो पुसूच पीठ ना पुसूच पीठ घाला तिने आजवेरी सो लाटूच म्हणटना म्हाका मुगेले चायल्डहूड डेजाचे उरगास येता हांव मस्त क्युरियस आशिल्ली कशी चपाती लाटूचे कशी ते शेप हाडचे कशी पराठ करचे म्हण सकळ तेन्ना आमगेले चपाती शेप्स पळयतना नमुनवार मॅप्स जात आशिल्लीची बट आतां करता करताची एक कुकिंग इज इन रॉकेट सायन्स म्हणटा पळय सो रॉकेट सायन्स फर्स्ट करतरीशी मॅप असं या खंयची मॅप म्हण पुराय लिमीट आशिल्लीची बट एवरीथिंग डिपेंड ऑन द टेस्ट ना फायनली आमी कट्ट करून खातात सगळी चपात तोंडाक घालनाची खंयची मॅप जाल्यार इत्या म्हणून हांव तांकां खावयत आशिल्ली एक अशी येता साना पूरी वेरी गोड ओके अंद भितरी स्टफ करची स्टफ करचे हांवें एक बॉल काडला स्टफिंग चड जाल्यार एक कस्टर्ड नो हां पतलं लट्टू जायना कोण एक मुच्छून एक पोटळ शिकोर करेक्ट पोटळ शिकोर पासा आणि लट्टूचे आमी केअरफुल जावका केअरफुली बरें ताका नाका पुसूचे अंकू सुचन गल्ला सो दुलावणे पीठ आमी रेडी दवरका तातावळी ते लायता आसता तेका स्लोली मोगान मोगान सो भायर दोकोन हाडल उब्बटी ताणी आमचो डिफरन्स कसो म्हणाली तांतू मोग असो ना आमचो मोग आसता सो मोगान लाटिले उब्बटी नाही केलो जाणे लट्टीनाची हत्तान पण अशी अशी कोण करता तांतू मस्त ताणी तुप्पा पशकी घालताची ओके आता मी घाला पडा आता मी स्टफिंग तूप आणि बज्जतेरी तूप घालू ओके ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಪೊನ್ ಮಾಡಕ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿ ಮಾಡಾರಿ ತುಪ್ಪ ಪೊನ್ ಮಾಡಕ आता हे तूप आहे ते पुरा सोई पुरा घाली ना आम्ही आता कितले दिवसा मटा या कांडवर येतं डब्यात खेळायला दुकानाक मस्त दिस दवरू जाय ओके आता अन्य एक म्हळारी आम्ही ते गॉड गॅस सारगान चिके खून करून जा तेरता आम्ही घालचे ओके अंदू आम्ही तशी करणार हाताना पडली उग्गी वाईट जात मग ने खेळायला म्हळारी उग्गी वाईट जात एक्झॅक्टली आजी केला आजी खाऊ का एक फाईचे एक दवरी आता पక్కన फ्रिज जांदोर फाईचे जनरी आज खाऊचे टेस्ट फ्रिज जांदोर खाला रे ना सांगा सगळं आता अशी एक 4-5 करूया ओके ती करची किती तक एक हॉड आणि किती हॉड सणाची तसं ऑर्डर करू जाय ना ऑर्डर करू लटला रे ते कट्टी जात बाहेर येतात ओके इथं मला ते खेळा ना खेळा मस्त सॉफ्ट ना त्याची ट्रिक सो दॅट इज द ट्रिक माका खेळा बटी म्हणतात फर्स्ट येईल त्याची ते लटूच कशी म्हणून हॉड केला रंग जाय ना करू लट्टू जाय ना कंचे स्टफिंग विषय तू मेन अशी त्याची लट्टूच चंद आहे सो ट्रिक कसं म्हणारी सनी सनी लट्टू का दोन्ही करूया तशी आवा फुल करू मस्त स्टफिंग घालूनच तेवे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग तांतू भितरी मस्त स्टफ केले कुडले लाटूच्या मस्त कष्ट जाता या चणे दाळीले अचाक कशी बात जाते कोरुक सो हे नैंद्रवाळ केळ्यान मात्र करेत विंगडाचे ट्राय केला आम ट्राय करनी फ्रूट्स नाही विंगड केळ्यान विंगडात हांग मेळची युजुअली अन्य केळा म्हणतात तांग मस्त उद्दादे म्हणता वय एक्झॅक्टली तेवे ते सिजोचा जायना कशी सान केळांग सिजोचा जायना ये म्हणांग सिजोचा जाता आणि दूध दाके मस्त ना अन्य कामला मस्त उद्दादे म्हणता यात या दाके सो लाटीलली उबटी असा आणि उबटी जायनी ओके आणि बाजूला मात्र आम्ही लास्ट स्टेप आगवत की कशी त्या बाजूच्या मग फर्स्ट एक चूर तूप घाली आजेरी तूप घालून उबटी या भाजी तरी केअरफुल थोडा बाजूच्या टायमार पिट्ट जाणवत ओके आम्ही त्या केअरफुली काढता आम्ही त्या उलटा पुलटा घालतरी मे बी थोडं कट्टी जाऊचा चान्सेस आणि सणा सणा लाटी गेली ती आम्ही मस्त रिस्क ना कट्टी जाऊच्या मागीर तसं होतं सर कट्टी पूर्ण खाऊची ना तसं जाऊन वाट नाही पण कट्टी जाल्यार हांव खाता कट्टी जाल्यार तू खाता चोल्डू खायनाची चोल्डू कट्टी जाल्यार यो कट्टी जाल्यार कट्टी जाल्यार ते एक सगळ्यान ब्राउनिश जेवपा की ताजे वय मला या माहीत सिजुका ना हा सो
ಅಂತೂ आता आम्ही साखरे पांक घालून केलेला आहे आता गोड्डा पांक मी घालून करेत की गोडा पांगू घाली आता बट ते एक डिफरेन्सेस कसं म्हणणार गोडा पांगला तांदूळ सुकणी भाजी तरी उड्डा देमताने गोडा पांग आम्ही तर सही गॉड मागीर उड्डा मस्त सोडतात पण साखरे पांग तितले सोडा साखरे पांग कशी असते तशी असते गोडा पांग म्हळ्यार हून करता करता हून जेता जेता उड्डा सोडताने साखर सोना ओके तशी गोडा पांग घालता जाल्यार केअरफुली तुम्ही करता तितले न्यूट्रिशन फॅक्टर गॉड बेस्ट गॉड यूज हेल्थ वाइज गॉड बेस्ट मैदा बदलाक व्हीट फ्लोर यूज करायची पुराय म्हणताची हेल्थ वाइज बेस्ट बट ते आम्ही करतरी केअरफुली यूज करता जर उद्दा देवला मागीर आमकां खावचें जायना मागीर एक उब्बट मस्त म्हणून साखर घालनी सो लिमिटेड अशी एक लाईट डिश आहे एका बदला 2 खाल्यार वाटलं छोडू आमकां दिव्या चूर तूप फर्स्ट घाला मागीर तूप घालना आता ऑलरेडी ताजेरी ते मैदा ते भितर फुल सिजू का ते ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ನೇ परोटा ते खातेर तकलते केळा परोटा छोडू अंदिवी आता परोटा म्हणताना खातेर तकलते यूजुअली कसं जंक चॉकलेट्स खावणं बेची बदला असं स्वीट आयटम्स दिले आहे हेल्दी हेल्दी जाता टेस्टी जाता आणि मस्त कष्ट भाव दिसते करून आपलं 90% अशी अपास तूप घाल का ओके इथे के उबटी भाजी तरी तूप घालणं घालून अपास घाला आता गेलाय कसलाय उबटी रेडी झाला ओके पळय तरी कसा दिसते की मग आता उबटी रेडी झाला अशी खावी येतं नाजाल्यार गडशा लुटू खावी येतं आता फर्स्ट तूची टेस्ट कर ओके शुअर so the moment is here where I taste this awesome delicious item बाय कसं ऑलमोस्ट एक केळ्या हलवो आणि पुरा मिक्स जाला एक फ्लेवर जाता असं बाय कसं हे अशी कलर लायक जाता असं आणि गोडशा केल्यार कशें जाता म्हणून पळया नेक्स्ट टाइम हांव केळ्याची नेंद्रपाळ्याची केळ्याचे पायस गडशे कोण दाखयता ओके नेक्स्ट एपिसोडार ते हाजो टू कॉम्बिनेशन जाता ते लायक शुअर सो नेक्स्ट एपिसोडार हांव दाखयता आतां टायम ना पुरो दाखोवचा टायम ना नेक्स्ट एपिसोडार ओके तर तुम्ही पुरो जाणा कोण पळयाची भारी लायक आसा टेस्टी आसा चोल्डू हांव पुरो लायक जाता हें केळा खावन वता चोल्डू ताई हें केल्यार केळा खावन वता सो आईची न्यूट्रिशियस रेसिपी आमकां शिल्पा भटान सांगून दिलेलें आसा हें डेफिनेटली तुमी घरकडेन ट्राय करून सगळ्यांक काही खावन तुमकां ते कशी लागले म्हणाले कमेंट सारी सांगायची आमगे यूट्यूब चॅनल यूथ ऑफ GSB प्लस आमगेले चॅनलाक सबस्क्राईब करायची आणि तुमकां खंयचे कमेंट्स रिव्ह्यूज दिवचे असल्यार तांतूची आमकां दिव येता तुमकां खंयचे रेसिपीज करचे असल्यार त्यावेळी आमकां बरोवन सांगू येता आयचे एपिसोड हांगा समाप्त जाता धन्यवाद ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351. Please subscribe. Wow. Mom, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್? ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆ.